सरकाराच्या ताब्यात आयिल्ले मीन विकून येता तो सगळो पयसो सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण गोय सरकारान कायम फंडात घालचो म्हण आवाज येवंक लागला। सुरेश आमोणकार, नॉर्मा आल्वारीस, मारिया अरोरा कुतो आणि वेंडेल रॉड्रिग्स ह्या पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ल्या 4 गोंयकार मानेस्तांनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक हाजेर चीट बरयल्या। गोयच्या मातयेच्या नांवान हो फंड जाता तितले बेगीन चालीक लावचो म्हण गोवा फाउंडेशनान खासा मोहीम उगडल्या। मीन विकून मेळपी पयशांतले 10% पयशे घालून एक खासा फंड घडोवपाचो असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। 10% पयशे घालून कांयच जावचे ना, त्या खातीर मीन विकून मेळपी सगळे पयशे ह्या फंडान घालचे अशी सुचोवणी पद्मश्री पुरस्कार मेळिल्ल्या 4 गोंयकारांनी केल्या। हो फंड चालीक लावपा खातीर गोवा फाउंडेशनान खासा मोहीम चालू केल्या। We are raising a public campaign to the Chief Minister to say what is your objection to putting 100% in the fund and not allowing any. Now we are not against mining companies. Mining companies can work, can do mining, but they will get the normal profit which is 20%. Like they will be employed like any other contractor. They will remove the ore, give it to government, government will auction the ore, get the best money, put it in permanent fund. Because it is accepted that the ore is belonging to the people of the state. 2007 वर्सा सावन गोंयांतल्यो सगळ्यो मायनिंग लिजी रद्द जाल्यात असो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्यान सध्या मिनेरांचो लिजाचेर कसलोच अधिकार ना अशें क्लाउडाचें म्हणणें आसा। That if anybody owns any land in a mining lease area and a mining company is occupying it, as of 2007 they have become trespassers. And we have also recommended to all our village groups against whom mining companies had filed trespassing complaints, now they can file reverse complaints and ask for compensation. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि तुळशीदास च्यारी। फोंड्या बाजारकाराक वाडयल्लो सोपो कर फाटी घेवचो म्हण फोंडेचे बाजारकार मागतात। बाजारकारांनी पालिकेक आनी मुख्यमंत्र्याकय चीट बरयल्या। सोपो वाडयला तो बेकायदेशीर म्हण बाजारकार पोवाळ मारतात। मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून उपाय काडचो म्हण बाजारकार मागतात। दुसऱ्या वटेन पालिका म्हणटा हे कर्म थोड्याच बाजारकारांचे, वाद करतल्यांचेर कारवाय जातली म्हण नगराध्यक्ष राधिका नायक उलयता। फोंडेचे बाजारकारांच्या सोप्याचो वाद कसोच मिटाना। म्हयनोभर जालो वाद चल्ला। फोंडे पालिकेन सोपो 5 रुपया वयल्यान 4 पट वाडोवन 20 रुपया केलो। आतां वाडयल्लो सोपो फाटी घेवचो म्हूण बाजारकार मागतात। सोपो वाडयला तो खंय बेकायदेशीर। वाडयल्लो सोपो आशिल्लो तसो करचो म्हूण वेपाऱ्यांनी नगराध्यक्षाक आनी मुख्यमंत्र्याकूय चीट धाडल्या। बाजारकार खंय बरेच कमी जाल्यात। न्यू मार्केटाच्या आमकां न्यू मार्केट बांदल्यात थंय बसताले, थंयचे आमकां गोरवां कशी धांवडिली, थंय गोट्याक तशें बांदलें आमकां। थंय बोणी जायना कांय ना अशे वेपारी रडटात। थोडे 50% वेपारी गेल्ले आसा। तुमी पळयत जाल्यार कोपरवाड्याचे, कुट्टीचे, बेतोडीचे, पाडलांचे अशे लोक खुबशे वेपारी येताले, ते ऑलरेडी बंद जाल्या। स्टीलची आयदनां, आल्मीची आयदनां घेवन बसप, एक लायनूच बसप, ती सुद्दां ऑलरेडी तुमी मार्केटांत वचत स्टीलची आयदनां कोणाची ना। म्हणजे 50% लोक ऑलरेडी गेला, पावणी गेल्या, पावणी गेल्या। ती 4 कोटीन वाटपाची, ती 4 कोटीन वाटली ना। ह्यो बेकायदेशीर। पालिका आयकूंक तयार ना। सगळे सोपो भरतात, फक्त 10-12 जाण खंय राजकारण करतात। पालिकेची हे गजालीचेर खासा बसकाय जाली। आमदाराकूय आपयल्लो, मात तो आयलोच ना। As of today, 160 or more people don't have any problem to pay the SOPO tax. It is only 12 people who have some kind of a grudge, and in the meeting the chief officer has been told to inquire into what is the problem with these 12 people, why they are creating this kind of a commotion, and what is the issue, and accordingly try to resolve it. If still they are adamant, then we will have to decide on a future course of action. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळान नवे सेक्युरिटी गार्ड भरतना लेबर सोसायटी खाला सेक्युरिटी म्हण घेतिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो पयलीं विचार करचो म्हण सरकाराचे वेगवेगळ्या आस्थापनांनी आशिल्ल्या सेक्युरिटी गार्डांनी महामंडळाच्या चेअरमॅनाकडे मागला। महामंडळाचो चेअरमॅन उपसभापती अनंत शेटाक सेक्युरिटी गार्ड मेळ्ळे। प्रश्न मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हरता म्हण उतर दिवन अनंतान तांकां धाडले। मनीसबळ उदरगत महामंडळान फाटल्या सप्तकात पेपरांनी जायरात दिवन सेक्युरिटी गार्डाचे 500 नवे पोस्ट काडिल्ले। वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी कामगार मेळचे म्हणून पर्रीकर सरकारानूच आपल्या फाटल्या कार्यकाळात ही लेबर सोसायटी केल्ली। महामंडळाची नवी जायरात पळोवन लेबर सोसायटी खाला सध्या सरकारी आस्थापनांनी आशिल्ले कर्मचारी काचाबूल जाल्यात। हो विशय त्यांनी चेअरमॅन अनंत शेटा कडेन पावयलो। आमची मागणी फक्त कितें आहा, तेंच्यांनी त्या आयडीर ब्लँक दाखयल्या, म्हणजे भुरग्यांक घेताले त्या भुरग्यांक एक्सपिरियन्स ना, तांकां 6 म्हयन्याचो एक्सपिरियन्स तरी दिवंक जाय तेंच्यांनी।
ते कॅटेगरीन जर पयशे न्हू जाल्यार आमचे जे ऑलरेडी काम करतात भुरगे ते थोडेशे सुटेबल ना एज आनी क्वॉलिफिकेशन हितून दोन आपूण भायर पडटात आनी तेंच्यांनी आमकां पयलीं आश्वासन दिलें की ह्या कॉर्पोरेशनान सोसायटीचे भुरगे जे वर्कर आहा तांकां भितर घालतलो म्हणून परंतु एडी प्रमाणे आमी सुटेबल ना सोसायटीचे जे कामगार आसात तांकां न दुखयता आनी हे सशी पोस्ट आमी आमचे सोसायटींतले भरचे जे काम करता सोसायटीन रिक्रुटमेंटान तांकांच भितर इनवॉल्व करचे अशी मागणी केल्या आमी आतां फॉर्मां भरपाक गेले आमकां एप्लाय करपाक सांगलेलें तेन्ना 4 तारखेच्या नवीन टायमाचेर येयल्ली तेन्ना आमकां तेणें सांगलें कित्याक तुमची लेडी गार्डाची वॅकन्सी ना म्हणून आमी सगळीं जाणां परती रिटर्न येयल्या आमी मागता की आमकां लेडी गार्डाकूच भितर घेवचें म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय काडटा म्हणून सांगून तांकां सध्या थंड केल्यात हे जे तर कामगार आसात सोसायटी अंडर जे आसात तांच्या प्रश्ना विशयी तशें संवेदनशील आसात तांचे हाजो विचार करून जशें शक्य आसा तशें ह्या सोसायटी अंडर जे कामगार आसात तांकां खंय तरी क्रायटेरिया किंवा पद्दती ठरोवन एप्सॉप केलें वचूंक शकता. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊया एक विराम.